Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 7 तर 24 वरां ड्युटेक. असिम्टोमॅटिक पेशंटांमध्ये सिम्टम्स दिसूंक लागल्यार एम्ब्युलन्सिंक लागून कांय वेळार त्रास जाता. सिम्टम कितें आसा जाल्यार आमकां सांगला की तांकां वयर प्रिफर करा म्हणून तशेंच आमी फॉलो करता. थोडे कडेन पेशंटांक कळना म्हणजे आमकां प्रॉब्लम मेनली जाता एम्ब्युलन्साचो. एम्ब्युलन्स एक एकदां कितें जाता खूब कडेन केसीस वाडला सो त्या टायमार पावना लेट जाता. तांकां रावंडाक वता तेन्ना विचारता की तुमच्यो गुळयो आसा काय ना. पेशंट एडमीट जाता पण पयलीं आमी विचारता की तुमकां बाबा बीपीचो त्रास आसा, डायबिटीज आसा, कितें प्रॉब्लम आसा. सो जेन्ना आमी रावंड तेन्ना आमी पर्सनली विचारता तांच्या कडल्यान त्यो गुळयो तांकां दाखोवपाक लायता. इन केस तांच्यो गुळयो सोंपल्यो जाल्यार आमी त्यो केसींतल्यान हाडून घेता मेडिकल ऑफिसरांक. जेवण खाण वेळार आनी बरें मेळटा. जी आमकां सुविधा पुराय करताली ती सर्वसाधारण बरी आशिल्ली. जशें की 2 वक्त चाव, बिस्किट्स, जेवणा वांगडा रायस आनी दाल, बनाना, मोसंबी आनी एग्स तितून हांव समाधान आशिल्लो. डॉक्टर दिसासून 2 वेळ चॅकअप करपाक येताले की सपोज जर कितें विकनेस जाल्यार तेजें मॅडिसीन आमकां थंय दिताले ते. सेंटराची साफ सफाई नित्यान जाता. और ये ड्रेस पूरा सेट पूरा पहन के अपना जितना है पूरा डाल के डस्टबिन का काम पूरा फाइनल करता हूँ क्लीन और ये सैनिटाइजर करता हूँ. सो जी हॉलान जितली कामां आसता पेशंटांचे कितें इश्यू आसूं कितें प्रॉब्लेम आसता ते सगळे आमी हँडल करता. पेशंटांचो वेळ वचचो म्हूण खेळपाचें साहित्य दवरला. कोयराचो व्यवस्थीत विलो लायतात. We have provided them recreational facilities like carom board, card games, badminton, etc., which the COVID patients are engaged in. Housekeeping staff, they are disinfecting and undertaking cleaning in the washrooms, in the male wards and female wards every day for the purpose of maintaining hygiene in the COVID care center. The biomedical waste is collected by the Goa health monitoring officials and it is submitted to the Goa Medical College, Bambodem, for the purpose of incineration. As far as normal dry waste and wet waste is concerned, that we hand over to the officials of Sakre Municipal Council who collect the same every day, and then the said garbage is kept at a garbage treatment plant, Arvade, where the wet waste is treated by windrow's composting method and the inorganic dry waste is further billed by the billing machine and is sent to the Vaswada factory, cement factory at Karnataka. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.